पॉलिटिकल पार्टींचो सरकार आसतलो तो मेरेन गोयचे हित हे केन्नाच तांकां लागून प्रायोरिटी आसची ना. गोंय एक्सपेरिमेंटल लॅब म्हणून तांकां लागून आसतले. गोंयचे लोक हे कितें चल्लां काय म्हणून आनी हो बीजेपीचे डबल इंजीन गोंयकार सामकोच फोंडान घालता काय हो प्रश्न आमकां पडलो. इतले जे म्हादय वाचयता 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 आनी डबल इंजीन आसा आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले म्हादय गोंयांक लागून दवर परिस्थिती आसा जेन्ना अजून एक्चुअल डायवर्जन जावंक ना. पूण जेन्ना एक्चुअल डायवर्जन जातले तेन्ना विचार करा की कितें जातलें तें. आनी हे डायवर्ट करपाचें स्टेप्स आसा ते बीजेपी एक एक पावल फुडें फुडें मारीत आसा. लॉजिस्ट जे उदकाचे स्टडी करता पळय ते सायंटिस्ट NIO आसा गोंयान सायंटिस्ट काम करता गोंयान रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता कर्नाटका वाटेन. NIO कोणाच्या अंडर येता सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर. हे तेंचे हेडक्वॉर्टर. फ्रॉम 1989 आमचे गोयचे सायंटिस्ट गोयचे एक्सपर्ट पॅनल हेंच्यांनी कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसा की गोंयचेर इफेक्ट कितें जातलो तो गोंयच्या इकोलॉजीचेर. बट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जी एजन्सी आसा
ते गोंयान आसा आनी ते सायंटिस्ट रिपोर्ट दिता की इफेक्ट जावचो ना म्हणून. ही कितली एक सिरियस गजाल आहा. आमकां तरी दिसता ही गोंयच्या मातयेचेर आमच्या एक्झिस्टन्सा जी लढाई आसा. म्हादय गामी आमची आवय मानता आनी हे सायंटिस्ट रिपोर्ट करता. हो रिपोर्ट करपाक तांकां सांगले कोणे आनी हो रिपोर्ट शॉकिंग हो एक 65 पेजीस हो रिपोर्ट जो आसा. हो रिपोर्ट दोन हे डबल इंजिनाचो एक विंग हे NIO जे गोंयान बसला गोंयचे उदक पिता गोंयच्या मातयेर रावता गोंयचे जेवण जेवता. आयज तेच सायंटिस्ट हांगा गोंयकारां वांगडा गद्दारी करता. आनी गद्दारी करपाक तांकां कोणें सांगला एप्लिकेशन फॉर द इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा तो एक्सेप्ट जाता. अर्थ सिस्टम सायन्स हे जो जर्नल आसा हितून तो पब्लीश जाता. हे सायंटिस्ट तीग जाण आसा के अनिल कुमार, डी शंकर आनी के सुप्रीत आसा. कलसाचे जे रिवर डायवर्ट जातले तेतून इफेक्ट जातलो फक्त नॉर्दर्न पार्ट ऑफ म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी, फक्त नॉर्दर्न पार्ट. काय जावपाचें ना म्हणटा. नेविगेशनाक प्रॉब्लम जावपाचो ना. म्हादयक काय प्रॉब्लम जावपाचो इंटरटायडल काय प्रॉब्लम जावपाचो ना. हे मुद्दम म्हणचे बट हरशीं सायंटिस्टांक आमी नॉन गोवन हे बीन म्हणपाक शकना. बट हांव तांकां आयज नॉन गोवन
म्हणटा कित्याक ह्या मातयेचो मोग तांकां ना, ह्या मांडवीचो, ह्या म्हादयचो मोग तांकां ना म्हणून ते रिपोर्ट करतात. आनी गद्दारी करतात. आनी आमची म्हादय हे कर्नाटकाक दिवपाक लागून हे डॉक्युमेंटेशन स्ट्रॉंग करतात. कर्नाटक ते आपल्या रिपोर्टान थोडे सोल्युशन्स दिता की कितें करपाक शकता. बंदारा बांदपाक जाय, चॅक डॅम्स बांदपाक जाय, हे बांदपाक जाय कर्नाटका सायडीन, आनी कितें करपाक जाय. अरे इतली वर्सां तुमी खंय न्हिदलेले? कित्याक आमचेर अत्याचार? आनी ह्यो येनायो हांगा पिकनीक करपाक, हांगा सुशा हांगा रावतात, ऐशो आराम करतात, दीसभर सी व्ह्यू पळयतात. आनी तुमी तमिळनाडू वयतली, आंध्र प्रदेश वयतली, आनी खंय वयतले? आमी खंय वयतले? आमी गोंयकार खंय वयतले? हो जो अत्याचार हो गोंयकारांचेर चल्ला, गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज जे तुमी वोट मारतात, आयज जे हेंच्या फाटल्यान तुमी नाचतात, हो सरकार तुमकां कसो काळो दवरता. आनी आमची म्हादय, आमची आवय ही कशी कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकाराक दिवपाक आयज ते वांगडा, हे डबल इंजीन न्हय, ट्रिपल इंजीन पडटात. आनी कितें तोप भरून दवरचे पडटा. खूब गजाली आहा. आनी तुमी सिरियस जर ना, आनी हेंच्या फाटल्यानूच जर तुमी नाचले, हे दीसभर तुमी पळयतात पत्रकार कशे पत्रे मारीत आसा, रोड वायडनिंग करीत आसा, मेगा प्रोजेक्ट येत आसा, लक्झरी विलाज येत आसात, फ्लॅटांची फ्लॅटां येत आसा,
बिल्डिंगे येत आसा, हे कोणाक? NIU स्टडी केला, गोंयच्या उदकाचे इतले, गोंयचे जेवण जे इतले आपल्या गोंया भुरग्यांक गोंयान इस्कॉलाक घालतले, कॉलेजीक घालतले, तांकां परते NIU कामां दितले. आनी आमकां फोंडान घालतले गोंयकारांक. हे रेव्होल्युशनरी गॉन्स कशेंच खोपोवन घेवचे. सिस्टमॅटिकली गोंयचे बाजार तुम्ही काबार केले. प्रत्येक गजाल जी गोंयची आसा ती तुम्ही सिस्टमॅटिकली काबार केले. रिजन कितें की तुमकां गोंय हें काडून भायल्या लोकांक विकपाक जाय, गोंय काडून कर्नाटकाक विकपाक जाय, गोंय काडून दिल्लीकारांक विकपाक जाय, गोंय काडून सगळे आख्या इंडियेक जो एक जिओलॉजिस्ट आसा आनी तेका पूर्णपणे जाणीव आसा हे जे म्हादयचे जे षडयंत्र गोंयान चल्लेले आसा तेजेर TFFM मुवमेंट टुगेदर फॉर मदर ऑफ इंडियाचो आर्टिकल येयलो तेन्ना आमी पासून शॉक जाले. एक शॉकिंग म्हणल्यार एक सामको धोकादायक. कित्याक ते रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेले की जे इम्पॅक्ट आसा जो डायवर्जन समज जालो बंदराचो प्रोजेक्टाचो म्हादय डायवर्जन समज जालो जाल्यार तेजो इम्पॅक्ट जो आसा तो गोंयचेर व्हडलो पडपाचो. सरकार
सेंटराक आनी गोंयांत आसा. आमी जेन्ना म्हादय बाबतींत एसेंब्लीन उलयता तेन्ना आमकां कॅरलेस करताले, आमकां घेवन नासले. प्रमुख्यान म्हाका याद आसा जेन्ना हांवें जी सजेशन्स दिल्ली ती आयकोपाक पासून फाटीं सरले. आसून वसून जेन्ना येदो व्हडलो रिपोर्ट येयलो सरकार म्हणूंक लागले की आमी हो चॅलेंज करता. सुप्रीम कोर्टान घातला. आसा सब ज्युडिश मॅटर आसा. जेन्ना आमचो डिमांड गेलो की एका खंय ना खंय आमकां हाऊस कमिटी ही हाडपाक जाय. हाऊस कमिटीचो भेटलो की आमी हें चॅलेंज करतले. अरे बाबा WRD डिपार्टमेंट करता कितें? तो WRDचो CE आसा तो करता कितें? कित्याक हें येदो व्हडलो समज रिपोर्ट आवट केल्लो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूटान जाल्यार सेंटर गव्हर्मेंट अलॉंग विथ स्टेट गव्हर्मेंट, दोन्ही स्टेट गव्हर्मेंट, गोंयचो स्टेट गव्हर्मेंट आणि कर्नाटकाचो स्टेट गव्हर्मेंट हे सगळे मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता. एवरी टायम आमी सांगता की दिल्लीकार हे दिल्ली सरकार जो आसा कॅपॅसिटीचो अजून बसून आतां पतना म्हटल्यार कितले
जाण येता, कितले जाण वयता, कितले लोक रावता, हे कांयच ना. कितली कन्स्ट्रक्शन जाला, अर्बनायझेशन कशें जालां हें कांयच ना. मात तुमी हाडून हाडून गोंयचे तकले गोंयच्या मातयेर हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोपूंक सोदता. हाडलो तुमी, म्हादय डायवर्ट केली तुमी, हे सायडीन कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, मेगा प्रोजेक्ट येत आसा. अर्बनायझेशन करीत आसा, आमच्यो न्हंयो विकून सोडल्यो. आतां प्रत्येक गोष्ट तुम्ही येता येता सेंटराच्यान येता, दिल्लीच्यान येता, हांगा कशें आनी करूंक ना. कित्याक गोंयच्या जनतेक हे तुमी लिपोवन दवरिल्ले आसा. आनी चेअरमन मेन म्हटल्यार चेअरमन हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची खूब गरज आसा. कित्याक आयज अशें दिसून येता की ह्या सरकाराक गोंयकारांचे मातूय पडलेलें ना. अर्बनायझेशनाच्या नांवान गोंयान उदकाचो प्रमाण कितलो देंवल्लो आसा, लोकांक कितले त्रास जाता उदकाक लागून. आमी पळयता कितल्या लोकांक सफर जाता. लोक आमकां फोन मारता, आमकां सांगता, आनी PWDचेर हरताल करता. सगळे चालूच आसा. पण तरी पूण ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त जाय कितें, गोंयचे जे आतां तुमी सगळे जाण जाणा, गोंयान एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ह्या सरकारान हाडलेली आसा. ही एक बरी गजाल आसा. आमी एप्रिशिएट करता की गोंयांक एक एग्रीकल्चर पॉलिसी जाय आसली. आतां ती फक्त पॉलिसी मेरेनूच उरला हें प्रूव जाला. ती पॉलिसी फक्त कागदाचेरूच आसा. कित्याक फाटींच तुमी पळयला, ह्या 4-5 दीस पयलीं डावट जाले, रोखडेच तेचें उल्लंघन आसा तें जाल्लें आसा. आनी आतां ह्या रिपोर्टान, ह्या NIO सायंटिस्टाच्या रिपोर्टान कितें बरयलां की गोंयच्या शेतकाऱ्यांक जे ते पावस जावन जे दुसरे क्रॉप काडटा, राबी क्रॉप काडटा ऑक्टोबर ते मार्च मेरेन, ते तांकां कमी करचे पडटले म्हणून. जे राबी क्रॉप आसा ते कमी करपाक जाय म्हणून. इतल्या लेवलचे षडयंत्र हे गोंयकारांक वांगडा सध्या जाता. रिजन सिंपल,
अजून थोडे लोक ह्या BJP सरकाराच्या फाटल्यान गळ्यान पट्टे घालून घरान उदक नासले तरी दोनांक रातचे उदक भरपाक उठचे पडले, चारांक उठचे पडले तरी ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांच्या पॉलिटिशियना वांगडा भोंवपाचे बंद करिना. तो मेरेन गोंया वांगडा अशीच गद्दारी जायत रावतले, कित्याक तेंच्यांनी गोंयकारांक लायटली घेतलेले आसा. गोंयकार म्हणजे एक फोकाणा, गोंयकार हो केन्ना उडपाचो ना, गोंयकारांक कांयच पडलेलें ना. गोंयकार मेलो, गोंयकाराचो मरता जाल्यार सुद्दां तो आवाज काडपाचो ना, अशें तेंचे तो फीट जाल्लें आहा. कित्याक कसले रिलीजन वाचोवपाक आनी कसले अजेंडाच्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान गोंयान पट्टे घालतले आनी स्लेव्स कशे भोंवतले हें तांकां खबर आसा. सो हें गोंयकारान लक्षांत करपाक जाय की हो सरकार गद्दारी करीत आसा. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी हेचो निशेध करता आनी आमचो MLA जशें तेणी सांगला हाऊस कमिटीक तो बरयतलो लेटर आनी हेचे डिस्कशन आहा ते फुडले असेंब्लीकूय आमी तांकां करपाक लायतले. देव बरें करूं. सामकेंच डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी, हेचो अपोज 100% जातलो. नो क्वेश्चन्स. हेतून 100% BJPचे जे न्युक्लियर प्लांट जे घालपाचे जे स्वप्न आसा हें पुरे जावपाक आमी दिवपाचें ना. गोंयची जनता आसा, गोंयचे लोक आसा, हें जावपाक दिवपाचें ना. आनी सांगपाक सोदता जो काल खट्टर येयल्लो तेच्या हरयाणान आतां गोरखपूर